ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದ ಹಿಡಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ದೇವನೇ 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 मोगळा सोम्या जेजू घालत्या काळजान दिनवाशे मनान आमकां आमी तुका समर्पण दिता आमचें जिवीत तुज्या पांयां तळा दवरता हो दीस तुवें आमकां फावो केलाय आमच्या जिणेंत एक वर्तें देणें जावन हो दीस तुवें आमकां दिलाय हो दीस तुवें आमकां फावो केल्लो तुज्या कुशा प्रमाणे जियोंक आनी तशेंच ध्यानांत करसूंक तुज्या हजारपणांत जियोंक तुज्या आशिर्वादां जोडूंक आमी आशेता मोगाळा जेजू आमची सोडवण करच्या खातीर ह्या संवसारांत तूं आयलोय दीनपणी गुलामाचे रूप घेवन मनशा रुपी तूं दिश्टी पडलोय देवाचें उतर तुवें प्रगट केलें आनी आमी जिवोवच्या खातीर तुजेंच मांस आनी रगत आमकां दिलें सोम्या जेजू तुजें मिसांव संपवन सर्गार सोडून वेता आसतना आमकां तूं अनाथा बरी सोडून वचूंक नाय बगार सदांच आमच्या सांगाता तूं आसाय आनी त्या खातीर ह्या उंड्याच्या रुपार तुकाच खालतो करून आमच्या मदें हजर आसाय सोम्या खंयसर दोग या तेग म्हज्या नांवान सांगाता मेळटा थंयसर हांव आसतलो म्हूण तुवें सांगलाय केवळ आमच्या भावार्थांत मात्र न्ही बागार ह्या उंड्याच्या रुपार निज रितीन तूं आमच्या मदें हजर आसाय खरोच तूं हजर आसाय सोम्या आमकांच आमी तुका समर्पिता तुज्या हजारपणांत हो दीस आनी तशेंच हो वेळ करसूंक आमी अपेक्षिता ह्या आराधनांत भाग घेवच्या हर एकल्याचेर तुजे आशिर्वाद घाल सोम्या तुजी कुरपेची जर वळोन येवं दे आज ह्या वेळार ह्या आराधनांत सांगाता मेळोवन मागता आसतना सगळ्यां थंय तुजी कुरपेची जर वळोन येवं दी सोम्या तुझ्या पवित्र आत्म्याची सखत वाळून येऊ दे मोगाळा सोम्या जेजू तुझ्या हजारपणांत वेळ आमी करसूचो आमी जिवोवचे आमकां आनंद दिता संवसारांतली खंयची संगत आमकां दिवंक जायनातलो संतोष ह्या आराधनांत आमकां मेळटा मोगाळा जेजू तुजे दिश्ट ह्या आराधनांत वांटो घेवच्या हर एकल्याचेर घाल सोम्या तुजी स्तुती आराधना करता आसतना तुजी कृपा हर एकल्यान ते वळोन येते तुजे आशिर्वाद हर एकल्याचेर आनी तांच्या कुटुंबांचेर आनी कोणाक ती मागोवंक
अतिरेकतात आशेतात तांचे हर एकल्यांचेर देवोनी दे सोम्या. ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता. ह्या येवकारिस्ताच्या साक्रामेंतांत उंड्याच्या रुपार आमच्या मदें हजर आसून आमचे मागणे तूं आयकत आय. मोगळा सोम्ये जेजू, तुजो उपकार आमी आटयता. तुजी स्तुती आमी करता, आराधना आमी करता. हो वेळ तुज्या लागीं आमी करशिल्लो. आमच्या जिणेंत सडीत आनी सडीत रितीन तुजो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक, बरी जिणी जिवोंक, नितळ जिणी जिवोंक, कुरपेवंत जिणी जिवोंक आमकां फावो जावं ह्या वरवीं. हे मागणे तुका आमी भेटयता. तुका त्रिएक देवा आराधन तुका मोच्या देवा महिमा तुका सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, आमी आज सोम्या मुखार आसा. सोम्याच्या जिवांत 50 दीस आमकां सकता की बरवसेचो दीस, आमकां सकता की संतोशाचो दीस. कित्याक म्हळ्यार सोम्यान आमकां आपल्या मरणान जिवांतपण मारिफात पातकातावन सुटका दिल्लो दीस जावन आसा आयतार. सोम्या जेजूच्या जिवांतपणाचो दीस. आनी आमी सोम्या मुखार आसा ताजी स्तुती करूंक, आराधन करूंक, आमची मागणी ताज्या मुखार दवरूंक आनी ताजे आशिर्वाद घेवंक. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ऑगस्ट म्हयन्यांत आसा. ह्या म्हयन्यांत सबार फेस्तां आसात. ह्या म्हयन्याच्या 4 तारीखेर दियेसीचो याजक सांज जुआंव मरी वियान्नी ताचें फेस्त. आनी 15 तारखेर आमच्या देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळेलें. आनी सांगात आसा आमकां सगळ्यांक क्रिस्तांवांक, प्रत्येक जावन कातोलिकांक आमच्या मोगाळ सर्गीच्या आवयचें स्वर्गारोहणाचें फेस्त आमी आचरण करता. आनी तेच प्रमाणे 10 तारखेर सालोरेसाचें फेस्त नावार्दीक सांत. आनी 6 तारखेर सोम्या जेजूच्या रुपांतराचें फेस्त. अशें सबार फेस्तां ह्या म्हयन्यांत आमकां पळोवंक मेळटात. आयच्या आराधनाच्या वेळार आमी थोडो वेळ सोम्याचीं उतरां आयकून सोम्या जेजूच्या रुपांतरा विशयांत आमी नियाळ करया. ह्या फेस्तांत हांव आमच्या जिणयेक प्रेरण जोडून घेवया. ह्या रुपांतराच्या फेस्तांत हांव जेजूची वळख आमी सडीत मापान जोडून घेवया. आयच्या नियाळाक हे घडीत आनी हे फेस्त आमी घेतलां. देखून सुरवेरस देवाचें उतर आमी आयकोवया सुवार्थेंतलें.
जेजूच्या रुपांतराचे घडीत आमकां थंयसर पळोवंक मेळटा. लुकान बरयल्ली सुवार्त अध्याय 9 वळू 28 तावन 36 पर्यंत. इतलें सांगून सुमार 8 दिसां उपरांत पेद्रूक, जुवांक आनी जाकोबाक आपणा सांगताक घेवन जेजू मागणें करूंक म्हूण एक दोंगरार गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदल्लें आनी ताचें वस्तूर परजळीत धवें जालें. आनी आपले 2 जण ताचे लागीं संभाशण करतले, ते मोइजे आनी एलिया. ते महिमेन बरोवन परजळतले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुजलेमांत तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशांत ते उलयतले. हेणें पेद्रू आनी ताचे सांगाती न्हिदेन पिकिल्ले. पूण ते जागे जाताच जेजूचो वैभव आनी ताच्या सांगाता उबे आसलेल्या दोगांक तांणी देखले. ते दोग जेजूक सोडून वेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणलो, मेस्त्री, आमी हांगा आसतलें बरें. आमी 3 तंबू मारया, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. आपूण कितें उलयता म्हणून तो नेणा आसलो. अशें तो उलोवन आसतनाच एक कुपान येवन तांचेर धंपण घालें आनी त्या कुपांत रिगतना ते भियेले. तोवळ त्या कुपांतावन एक ताळो आयकलो, हो म्हजो पूत, हांवें बिलसून काडलोलो, ताका आयका. हो ताळो थांबताच थंय जेजू एकलोच आसलो. शिसांनी हो गूट सांबाळलो आनी आपणे देखलेले संगती विशांत ताणें कोणाकच कितेंय सांगलें ना. देवाचें उतर हें, वाकणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो, जेजू रुपांतर जाल्लें घडीत आमी ह्या सुवार्थेच्या वाचपांत आयकलें. जेजू खंयसर रुपांतर जालो. आमी तक्षान म्हणटा ताबोर गुड्यार रुपांतर जालो म्हणून. हे घडीत 3 वांजेलांनी आमकां पळोवंक मेळटा. मातेवान बरयल्ल्या सुवार्थेंत 17व्या अध्यायांत, मार्कान बरयल्ल्या सुवार्थेंत 9व्या अध्यायांत आनी लुकान बरयल्ल्या सुवार्थेंत 9व्या अध्यायांत आमकां हें घडीत पळोवंक मेळटा. पूण 3 वांजेलांनी त्या दोंगराचें नांव थंयसर सांगूंक ना. 3ऱ्या शतमानांत जियेल्लो पवित्र सभेचो बाप देवशास्त्री ऑरिजन म्हणून तो 2ऱ्या शतमानांत इजिप्ताच्या अलेक्झांड्रियांत थंयसर जल्मून ल्हान व्हड जाल्लो आनी 3ऱ्या शतमानांत पर्यंत तो देवशास्त्र जावन आनी तशेंच पवित्र सभेच्या सुरवेर पवित्र सभेचो बाप जावन वावुरलेलो व्यक्ती जावन आसा. पवित्र पुस्तकाचें अध्ययन केल्लो व्यक्ती जावन आसा. इस्रायलांतलो उंचलो दोंगर या उबार दोंगर ताणें तो खंयचो म्हणून निगंट कर्ण तो दोंगर ताबोर आनी त्या दोंगरार जेजू रुपांतर जाल्लो जाय म्हणून ताणें अभिप्राय उसारली आनी तो वळतावन हो संप्रदाय पवित्र सभेंत आसा. आनी उपरांतल्या शतमानांनी अलेक्झांड्रियाचो सिरील, सांत सिरील आनी तशेंच पवित्र पुस्तकाचो आनी एक व्हड देवशास्त्री ताजे म्हूण येता सांत जेरोम हांणी हीच अभिप्राय उसारली. आनी ह्या वरवीं जेजू ताबोर गुड्यार रुपांतर जालो म्हणून आमकां पवित्र सभेच्या संप्रदाया मुखांतर कळीत जाता. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हे रुपांतर जाल्ले घडीत ते खंयच्या एका संदर्भाचेर ते जाल्ले म्हूण पळयल्यार आमकां ह्या गणिताचो अर्थ आनीकी चड गुणायेन आनी विस्तारायेन आमकां समजता. आमी पळयता लुकान बरयल्ल्या सुवार्तेंत 9व्या अध्यायांत आमी हें गणित आज वाचलें आयकलें. आनी ह्या गणिताच्या पयलें आमकां कितें पळोवंक मेळटा म्हळ्यार 21व्या वळींत जेजू आपल्या मरणा आनी जिवंतपणा विशयांत उलयता. ही शिकवण जेजून दिल्या उपरांत आमी पळयता आज आमी आयकल्लें हे सुवार्तेंतलें वाचप 8 दिसां उपरांत जेजूनी शिकवण दिल्या 8 दिसां उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवांक घेवन ह्या उबार दोंगरार गेलो, ताबोर गुड्यार गेलो. आनी त्या शिकवणेंत कितें आसलें? आपल्या मरणा आनी जिवंतपणाच्या त्या शिकवणेंत तातूंत कितें आसलें म्हूण सांगल्यार जेजून ताच्या शिसांक सांगलें मनशा पुताक धर्म दितले, प्रधान याजक मतबारी ताका धर्म दिल्या उपरांत ताची न्हीद करतले, ताका कुर्सार मारतले आनी ताज्या उपरांत ताणें जिवंत जावंक आसतलें. आनी ही शिकवण दिल्या उपरांत जेजू म्हणटा कोणी जर तर आपणाचो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाचो कुरी सुकून घेवन म्हज्या फाटल्यान येवं दी म्हणून जेजू सांगता. आनी त्याच प्रमाण तो सांगता कितें म्हूण सांगल्यार एकल्या मनशान आपलो सगळो जीवस होगडावन संवसारच जोडलो म्हूण चिंतया तातूंत ताका कितें फायदो. ही शिकवण जेजून दिल्या उपरांत हें रुपांतराचें गणित आमकां पळोवंक मेळटा. आनी दोग वांजेलिस्त म्हणटात 6 दिसां उपरांत म्हणून, आमकां 6 लोक म्हणटा 8 दिसां उपरांत. दीस ते 6 जावंक पुरो 8 जावंक पुरो खंडितावनी जेजू ताच्या शिसांक घेवन दोंगराचेर गेलो आनी थंयसर रुपांतर जालें आनी तें खंडीत जावन वता. कित्याक म्हळ्यार एकलो वांजेलिस्त न्ही, देग वांजेलिस्त हें गणित आमकां सांगतात म्हळ्यार खंडीत जावनी ह्या गणिताक व्हरतो महत्व आसा. आमकां कळलेल्या प्रमाणे ताबोर गुडो हेब्रेव भाशेंत तावोर म्हणटात, उबार दोंगर सादारण लागीं लागीं 575 मीटर उबारायसो दोंगर, 1900 फीट तितल्या उबारायसो दोंगर. आनी त्या दोंगराचेर रावून सकला पळयलें जाल्यार थंयसर भोव सोबीत दृश्य पळोवंक मेळटा. आनी तितलो व्हडलो दोंगर. आमकां पवित्र पुस्तकाचे तज्ञ म्हणटात जेजू ताच्या शिसांक घेवन सोडून वेता आसतना कांय लागीं लागीं 1 दीस म्हूण ताका लागलो आसतलो वयर वचून पावूंक. तितलो व्हड दोंगर, ताचे वयर ते सोडून गेले. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू ताच्या जिणेंत एकांतपणी मागणें करचें आमकां पवित्र पुस्तकांत पळोवंक मेळटा. 5000 लोकांक जेवण दिल्या उपरांत जेजू एकलोच मागणें करूंक गेलो म्हणून आमकां पवित्र पुस्तकांत पळोवंक मेळटा. आनी त्याच प्रमाणे जेजू ह्या तेका शिसांक घेवन मागणें करच्या खातीर उबार दोंगरार गेलो. कित्या खातीर दोंगराचेर सोडून गेलो जेजू मागणें करूंक. तो सकयल आसल्यात जाग्यार कित्या खातीर ताणें मागणें केलें ना? पोरण्या सोल्ल्यांत दोंगराक एक महत्व आसा. तें महत्व कितें म्हूण सांगल्यार आमी कितलें वयर सोडत वेता तितलें चड आमी संवसारांत रावन उंचायेक वेता आनी तशेंच देवाक लागीं आसता. देखून आमी पळयता पोरण्या सोल्ल्यान मनशांनी देवाक भेटचें दोंगराचेर आसलें. दोंगर थंयसर देवाक भेटचो जागो. देवान मोइजेक 10 उपादेश दिल्ले सिनाय पर्वताचेर उबार जाग्यार मोइजे गेल्लो आनी थंयसर देवान ते 10 उपादेश ताका दिल्ले. तशेंच आमी पळयता मनशांनी
तांच्या घरातावन समाजातावन पयस मरुभूमीक वेचे मागोवंक. आमच्या देशांत आमी पळयता मनशांनी तांच्या घरातावन समाजातावन पयस रानां मोल्यांनी वेचे मागोवंक. आनी थंयसर एकांतपणे बसलेल्या वेळार ध्यान करता आसतना देवाचो अनुभव मनीस जोडूंक शकता शांतपणे. देव सगळ्या संवसारांत सगळ्यांनी आसा. हर एका संगतींत आमी पळयल्यार देवाची हजाराती थंयसर आमी पळोवंक शकता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. ह्या संवसारांत देवाची हजाराती सगळ्यांनी आसा. व्हड तावन ल्हान संगते पर्यंत आमकां सगळ्यांकी देवाची हजाराती आमकां पळोवंक मेळटा. आमचे गिन्यान आमी उपयोग केले जाल्यार हर एका ल्हान संगतीतय देव हजार आसा म्हणून आमकां पळोवंक मेळटा. पूण देवाचो अनुभव जोडूंक, देवाचो अनुभव जोडूंक आमकां जाय जाल्यार आमकां एक प्रशांत वातावरण जाय. आमच्या कुटुंबाच्यो आनी दिसपट्ट्या जिणेच्यो राटावळी आमच्या मतींत भरल्या तर जाल्यार आमकां देवाचो अनुभव करूंक अडकळ येतात, हरकत जाता. देवाचें उतर कांट्या कुंट्या मदें पडलेल्या त्या स्थिती बरी जाता. थंयसर तें वाडोवन येवंक साध्य जायना. कांटे कुंटे झाडां पुरो चीड दिता ताका. तेच प्रमाणे देवाचो अनुभव आमी जोडिचे जाल्यार आमी एकांतपणे बसल्यार, वरविंगड बसल्यार आमकां चड सलीस जाता. देखून आमी पळयता थोडे फावटी भक्तिकांनी मनशांनी एकांतपणे बसचें आनी सबार घंटेभर बसचें. आनी थंयसर तांकां देवाचो अनुभव जाता आसतना ते मनीस बदललेले मनीस जातात. तांच्या तोंडाचेर परजळ आमकां पळोवंक मेळटा. आनी असो जाल्यार अनुभवादारूय मनीस आपल्या अवगुणाचेर तो जैत व्हरूंक शकता. आपलें गिन्यान तो संवसारी राटावळींतय वचोंक सोडिना. बगार ते आपल्या मुठी भितर धरूंक शकता. देखून परनासल्ल्यांत मनीस देवाचो अनुभव जोडच्या खातीर वयर उबार दोंगराचेर सोडून वेताले. जेजू ताच्या शिसांक घेता आनी उबार दोंगराचेर ताबोरगुड्याचेर तो वेता आनी थंयसर तो मागण्यांत आसता आसतना रुपांतर जाता. आनी ताच्या सांगाता गेल्ले ते एक शीस ते आमी पळयता न्हिदोवन पिकिल्ले. आमी जर तर हेर वांजेलिस्तांनी बरयल्ले घडीत पळयल्यार पेद्रू आनी ताचे शीस न्हिदेन पिकिल्ले. आनी तांणी दोळे सोडून पळयता आसतना जेजू रुपांतर जाल्लो तांकां पळोवंक मेळ्ळो. आनी तें दृश्य पळोवन पेद्रूक आनी ताच्या सांगात्यांक संतोश भोगलो. कित्याक म्हळ्यार थंयसर सर्गीचो वैभव तांकां पळोवंक मेळ्ळो. आनी त्या दृश्यांत त्या गणितांत जेजू सांगता मोइसे आनी एलिया सांगता संभाशण करनासले पळोवंक मेळ्ळे. खंयच्या विशयान ते उलयताले? जेजू सर्गा सोडून गेल्या उपरांत कशें सोडवणेचें काम जारी जातलें म्हणल्या विशयांत ते उलयत आसले. काल्या खातीर मोइसे आनी एलिया आमी जर तर पळयलें जाल्यार मातेवान बरयल्ली सुवार्ता 5वो अध्याय आनी 17व्या वळींत आमी पळयता दोंगरा वयलो प्रसंग. आनी थंयसर आमी पळयता जेजू म्हणटा हांव ह्या संवसारांत नियमशास्त्र वा प्रवाद्यांचें उतर रद्द करूंक आयला म्हूण चिंती नाकात. बगार तें संपूर्ण करच्या खातीर हांव आयला. नियमशास्त्र वा प्रवाद्याचें उतर रद्द करूंक आयला म्हूण चिंती नाकात. बगार हांव तें संपूर्ण करूंक आयला. जेजू थंय नियमशास्त्र आनी प्रवाद्याचें उतर संपूर्ण एक पावलेलें आमकां पळोवंक मेळटा. मोइसे पोरन्यासोल्ल्यांत व्हड एक मुखेली देवाक मानवल्लो मुखेली. इस्रायल प्रजेक इजिप्ताच्या गुलामपणांतून सोडून हाडलेलो वर्तो मुखेली. आनी ताच्या प्रास ताचे मुखांतर देवान सगळे इस्रायल प्रजेक 10 उपादेश दिल्ले. आनी ते आजुनी
ते अजूनही सगळ्या संसाराचे सक्कड मनशांक प्रस्तुत जावन आसात. दे आर व्हेरी रेलेव्हंट इवन टुडे. आजी सक्कड मनशांक धा उपदेश ते प्रस्तुत जावन आसात. मनशांनी ते संवसारांत आसता आसतना देवाक मेसून कशें जिवंक जाय, मनशांनी तांच्या कुटुंबांत जियेत आसतना समाजांत जियेत आसतना कशें जिवंक जाय, हें देवान मोइजे मारिफात इस्रायल प्रजेक आनी तशेंच आमकां सगळ्यांक कळीत केल्लें जावन आसा 10 उपदेशांच्या घडितां. आनी त्याच प्रमाणे आमी पळयता थंयसर एलिया प्रवादी आसलो. मोइजे म्हणलें तें नांव आयकत आसतना कशें 10 उपदेश आमच्या मोती पडद्यार उपजतागी उदेतागी, तेच प्रमाणे एलिया प्रवादी प्रवाद्यां पैकी व्हरतो प्रवादी. एलिया प्रवाद्यान बरयल्लें पुस्तक आमकां खंयसरी पोरण्या सोल्ल्यांत वाचूंक मेळना. इजाया प्रवादी, येरेमिया प्रवादी, एझेकिएल प्रवादी, तशें एलिया प्रवादीचें पुस्तक आमकां खंयसरी वाचूंक मेळना. तरी पूण ताजे विशयांत पोरण्या सोल्ल्यांत उल्लेख केल्ले आमकां पळोवंक मेळटात. तितले मात्र न्ही, सर्व प्रवाद्यां पैकी व्हरतो प्रवादी म्हणून नांव वाडलेलो तो प्रवादी जावन आसा. कित्या खातीर? कित्या खातीर म्हळ्यार आमी पळयता रायांचें दुसरें पुस्तक, 2रो अध्याय आनी 11वी ओळ आमकां थंयसर खालें पळोवंक मेळटा की म्हूण सांगल्यार एलिया प्रवाद्यान एलिशा प्रवाद्याक आपलो शीस म्हणून घेतिल्लें. आनी त्या उपरांत एलिया प्रवाद्यान ताका वेसो वेळ आयलो म्हणटा आसतना ताच्या सांगात्यांक म्हूण सांगल्यार प्रवादी एलिशाक आनी ताच्या सांगाते प्रवाद्यांक हें घडीत ही संगत तांकां कळीत जाली. आनी त्या प्रवाद्यांनी एलिशा प्रवाद्या लागीं सांगूंक सुरू केलें, तुजो गुरू ताका उबारून वर्सो वेळ येतलो आनी येता म्हणून. आनी त्या वेळार एलिशा प्रवादी मस्तो बेजाऱ्यान बरलोलो, खंतीन बरलोलो आनी तो म्हणलो, वय म्हाका कळीत आसा, चूप रावा. कित्याक म्हळ्यार ताच्या मेस्त्रीत हांव एलिया प्रवादी तावन ताका विंगड रावंक मन नातलें. आनी देखून आमी पळयता एलिया प्रवादी एलिशा प्रवादीक म्हणटा, म्हाका गिलगालाक थंयसर सर्वेस पोर देवान आपयला म्हूण सांगता आसतना एलिशा प्रवादी म्हणटा, तुज्या सांगाता हांव येता. देवाच्या मनशा आनी सर्वेस्पराच्या सपुताकाल हांव तुका सांगता, हांव तुका सोडून रावचो ना. आनी गिलगालाक गेल्ले कडेन तो म्हणटा, म्हाका आतां बेतेलाक आपयला. आनी एलिशा प्रवादी म्हणटा, तो ताज्या सांगाता वेता आनी म्हणटा, तुज्या तावन हांव वेगळो रावचो ना म्हणून. आनी बेतेला गेल्ले कडेन एलिया प्रवादी म्हणटा, म्हाका जेरिकोक आपयला. आनी एलिशा प्रवादी तो ताज्या सांगाता थंयसर जेरिकोक वता. आनी जेरिकोक गेल्ले कडेन एलिया प्रवादी म्हणटा, म्हाका जॉर्दान थंयसर आपयला. आनी एलिशा प्रवादी ताचो पाटलाव करून थंयसर येता. आनी दोगी ते जॉर्दान न्हंय उतरन पलतड वेतात. एलिया प्रवाद्यान ताजेर आसलो शलो काडून उदका मारना मुडे उदक 2 वांटे जाले. कशें मोइजेन ताजी बेतकाटी मारना मुडे तो तांबडो दर्यो 2 फाळो जालो गी, वांटे जालो गी, तेच प्रमाणे एलिया प्रवाद्यान ताज्या आंगार आसलो शळो काडून उदका मारना मुडे उदक 2 वांटे जाले आनी दोगी ते उतरून पेले तडी गेले. आनी थंयसर निर्दिश्ट वेळ एलिया प्रवाद्यान ह्या संवसारांत मेकळो जावन वेसो वेळ. आनी त्या देखून ताणें ताज्या शिसाक विचारलें, एलिशा प्रवाद्याक तुका कितें जाय? आनी एलिशा प्रवाद्यान एलिया प्रवाद्या लागीं म्हळें, तुजे वरवीं दोडतो स्पिरीट म्हाका मेळ्ळो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी देवा लागीं सबार संगती मागता, म्हाका काम दी आनी ताज्या उपरांत म्हाका धन निर्वें दी, बरें घर जावं दी म्हाका, आनी त्या उपरांत विजा मेळोवन दी, आनी ताज्या मागीर इतर सबार संगती आमी मागता. आमी कितें मागत जाय? सांता भक्तांच्या जिणेंत आमकां पळोवंक मेळटा, प्रवाद्यांच्या जिणेंत आमकां पळोवंक मेळटा. एलिशा प्रवादी म्हणटा कितें म्हूण सांगल्यार एलिया आपणाचो गुरू आनी तो म्हणटा, तुजे प्रास दोडत्यान म्हाका तुजो स्पिरीट मेळोवन दी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आमच्या जिणेंत जर तर असलें आमी मागलें जाल्यार देव ताज्या सांगाता आमकां कितें जाय पळय
ते मस्त वांट्यांनी दिता आमी ते मागोवंक जाय आमच्या संवसारी गरजां प्रास आमच्या आत्मीक संगती विशयांत देवा लागीं आमी मागणें केलें जाल्यार देव आमकां बरत्या मापान आमकां ह्या संवसारांतले गरजाचे संगती तो आमकां वदाकसून दिता आनी आमी पळयता थंयसर एलिशा प्रवादी पळोवन आसता आसतनाच उज्याचो रथ आनी उज्याचे घोडे थंयसर दिश्टी पडले आनी एका वाऱ्याच्या सुळयेन एलिया प्रवाद्याक वयर उखलून व्हेलो आनी ते घडीत सकाळी कळीत जाल्ल्या वेळार सक्कड लोकां थंय असलो एक मनोभाव उपजलो एलिया प्रवाद्याचेर ताका उज्याच्या रथाचेर ताका सरकार उबारून व्हेलो कितो व्हडलो महान मनीस केदो व्हर तो एक भाग्यवंत प्रवादी मोगाच्या भाव भयणीनो केदाळ आमी देवाक मानवल्ले जावन जियेता गे तो वळू देव आमकां सरकार उबारून व्हरता एलिया प्रवादी व्हडले रस्माची वस्तूरां घालून घोड्या गाडयेर धांवुल्लो मनीस न्ही अधिकारांत आशिल्लो मनीस न्ही भागार देवाचें उतर परगट केल्लो मनीस कोणाचीच भिरांत नासतना परवा नासतना राया की देवाचे खुशी केल्लो कळीत केल्लो मनीस जावन आसा आनी त्या देखून तो देवाक मानवल्लो प्रवादी जाल्लो आनी त्या देखून देवान ताका उज्याच्या रथाचेर उबारून सर्गाचेर व्हेलो आनी लोकांक सकाळी तांच्या जिणेंत एलिया प्रवाद्याचो प्रभाव आनी महत्व कळीत जालें आनी तें आमी पळयता जेजूच्या काळा पर्यंत तो संप्रदाय देवून आयलो आनी लोक त्या विशयांत उलयतालो आमकां पळोवंक मेळटा आनी तितलें मात्र न्ही एलिया परत्यान एक फावटी येतलो म्हणली एक समजणी तांचे मदें आसली आनी देखून आमी पळयता एलिया पयलीं येवंक जाय म्हणून शिसांनी जेजूक सांगचेंय आमकां पळोवंक मेळटा कित्याक म्हळ्यार लोकां मदें पातयेणी आसली ताका उज्याच्या रथाचेर सरकार उबारून येला देखून परत्यान एक फावटी ह्या संवसारांत तो येता म्हणून देखून दोग महान व्यक्ती मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू ताबारगुडाचेर रुपांतर जाल्ल्या वेळार एकलो मोइजे इस्रायल परजे गुलामपणांतल्यान सोडून हाडलेलो आनी 10 उपादेश ताजे मुखांत दिल्ले महान मुखेली आनी एकलो प्रवाद्या भितरलो वर्तो प्रवादी एलिया प्रवादी उज्याच्या रथाचेर सरकार उबारून व्हेल्लो हे दोगी जेजूच्या बगलेन दोनी बगलेन थंयसर दिश्टी पडून आसलेले ह्या गणितांत रुपांतराच्या गणितांत आमकां पळोवंक मेळटा हाजो अर्थ कितें म्हळ्यार सोडवणदार मनशाची सोडवण करूंक येतलो आनी तो ह्या संवसारांत येवन जाला आनी तो आपुणूच म्हणलें घडीत त्या रुपांतराच्या घडीतांत आमकां पळोवंक मेळटा आनी देवान तें परगटी केलें थंयसर येवंक आसलो सोडवणदार तोच आनी जेजू थंय उपादेश नियम शास्त्र पोरण्या सोल्ल्यांतले टोरा पेंटाट्यूक हेब्रो भाशेंत ताका टोरा म्हणटाले आनी ग्रेक भाशेंत पेंटाट्यूक म्हणटाले पयलींचे 5 पुस्तकां नियम शास्त्र तें आनी तशेंच पोरण्या सोल्ल्यांत आनी एक भाग प्रमुख जावन आसात प्रवाद्यांची पुस्तकां ती दोनी जेजू थंय संपूर्ण जाल्ली आमकां पळोवंक मेळटात ह्या अर्थान थंय तर ताबरगुड्यार जेजूच्या बगलेन एलिया आनी मोइजे थंयसर दिश्टीक पडले आमकां पळोवंक मेळटात आमी पळयता लुकान बरयल्ली सुवार्ता 7वो अध्याय जेजून शतापातीच्या साकराक गूण केले नाईन गांवच्या विधवीच्या पुताक जिवंत केले आनी तें पळोवन लोक कितें म्हणटात की म्हूण सांगल्यार ते इतले विस्मीत पावले की ते म्हणाले वोड एक प्रवादी आमच्या मध्ये उठला वोड एक प्रवादी आमच्या मध्ये उठला लुकान बरयल्ली सुवार्ता 7वो अध्याय आनी वळू 16वी आमी पळयलें जाल्यार आमकां पळोवंक मेळटा वोड एक प्रवादी आमच्या मध्ये उठला आनी देव मनशांची भेट करूंक आयला देखून आमी पळयता जेजू थंय सक्कड प्रवादी ते थंयसर ताजे थंय आमकां पळोवंक मेळटात आनी तो जावन आसा सक्कड प्रवाद्यांचो परिपूर्णता सक्कड प्रवाद्यांची संपूर्णता जेजू थंय आमकां पळोवंक मेळटा पोरण्या सोल्ल्यांत एलिया प्रवादी थंयसर दिश्टी पडल्याचो संकेत हो जावन आसा
जेजू ते सक्कड प्रवादी तांचे परिपूर्णता आमकां पळोवंक मेळटा जेजू ते आनी तेच प्रमाणे आमी पळयता देवान मोइजे मारिफांत इस्रायल लोकांक उपादेश दिल्ले आनी जेजू कितें म्हणटा हांव नियमशास्त्र मोडूंक येवना प्रवाद्यांचें उतर रद्द करूंक येवना बगार तें संपूर्ण करूंक आयला म्हणून जुआवन बरयल्ली सुवार्ता 13वा अध्याय आनी 30 आनी 4 वळ निमाण्या जेवणा वेळार जेजू ताच्या शिसांक म्हणटा हांव तुमकां एक नवो उपादेश दिता आनी तो नवो उपादेश कितें म्हूण सांगल्यार एकामेकाचो तुमी मोग करा एकामेकाचो तुमी मोग करा म्हणून जेजू तांकां नवो उपादेश दिवचें आमकां पळोवंक मेळटा एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा एकामेकाचो मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजे शीस म्हणून समेस्तांक कळीत जातले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देवान मोइजे मारिफांत 10 उपादेश दिल्ले इस्रायल लोकांक आनी जेजू कितें करता म्हूण सांगल्यार एक नवो उपादेश दिता आनी ते एक नवो उपादेशांत सगळे 10 उपादेश आटापून आसात मोगाच्या भाव भयणीनो सगळे 10 उपादेश तांतूं आटापून आसात मनशान सांगता कशें जिय जाय आवय बापूय मान दिवचें आनी आपल्या पेल्या लागीं कशें गौरवान जिवोवचें सत्यान जिवोवचें प्रामाणीकपणान जिवोवचें 4थ्या उपादेशांतावन 10व्या उपादेशा पर्यंत आमकां तांतूं पळोवंक मेळटा आनी सुरवेचे 3 उपादेश आसात ते देवाक मनशान कशें भियोवन चलत जाय मनशा आनी देवा मदल्या त्या संबंदा विशयान आमकां पळोवंक मेळटा नवो उपादेश जेजू दिता एकामेकाचो मोग करा जसो हांवें तुमचो मोग केलो गी तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा आमच्या मतींत एक सवाल येवंक पुरो एकामेकाचो मोग केल्ल्यांत आमी ते 4थ्या 10व्या उपादेशा पर्यंत ते उपादेश पाळटा हे सुरूचे 3 उपादेश खंय आसात तांतूं दिसनात म्हणून आमी जर तर मातेवान बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 25 आनी वळू 40 पळयल्यार आमकां थंयसर जेजून दिल्लो तो नवो उपादेश आनी तांतूं आमकां सगळे 10 उपादेश आसचे आमकां पळोवंक मेळटात जेजू कितें म्हणटा म्हूण सांगल्यार सर परसांची झडती त्या भागांत आमकां कितें सांगता की म्हूण सांगल्यार केदाळ तुमी भुकेल्ल्याक जेवण दिलें केदाळ तुमी थान येल्ल्याक उदक दिलें केदाळा परको आसल्या मनशाक तुमच्या घरांत घेतलो बंद्यांत आसल्याक तुमी भेट करूंक गेल्यात तवळ जें कितें तुमी तांकां केलें गी तें म्हाकाच तुमी केलें आनी तातूंत मोगाच्या भाव भयणीनो असली मोगाची करणी आमी करता आसतना आमी एकामेकाच्या गरजांक पावता मात्र न्ही बगार देवा मुखार आमी मानवल्ले व्यक्ती जावन जियेता कित्याक म्हळ्यार जें कितें बरी करणी आसा गी ती देवाक आमी समर्पूंची वर्ती काणीक जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी देखून जेजू म्हणटा मातेवाचो वांजेल 25वा अध्याय 40वी वळ तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणलो सतच हांव तुमकां सांगता जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें देखून जेजून दिल्ल्या ह्या नव्या उपादेशांत आमकां थंयसर देवान दिल्ले 10 उपादेश आमकां पळोवंक मेळटात ते सगळे जेजून कंप्रेस करचे म्हणटात आनी ते सगळे जेजून वट्टू घालून एक उपादेश आमकां दिला तो पाळलो जाल्यार आमी सगळे 10 उपादेश पाळलेले बरें जाले कोण मनीस देवाक मान करचो पेल्याक वायट करता पेल्याक बरें करतलो मनीस कोण तो मनीस देवाक पातयेन आतां रावत ताका कितें आदार आसा आनी एकल्याक बरें करूं आनी तातूंत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पळयता जेजू थंय नियमशास्त्र परण्या सोल्ल्याचें आनी त्याच प्रमाणे सर प्रवादी जेजू थंय परिपूर्णता जाल्लें आमकां पळोवंक मेळटा नियमशास्त्राच्या आनी प्रवाद्याच्या परिपूर्णता जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त ताबोर गुळ्यार रुपांतर जाल्लें तें गणीत आमकां दाखोवन दिता ह्या गणितांतून आमी कितें शिकोवंक जाय देवान थंयसर कितें म्हळें
कितें म्हणून सांगल्यार थंयसर रुपांतर जाल्ल्या वेळार तो वैभव पळोवन पेद्रू इतलो संतोष भरीत जालो की तो म्हणलो सौम्या आमी 3 तंबू मारया आमी 3 तंबू मारया एक मोइजेक एक एलियाक आनी एक तुका बरें 3 तंबू मारले मागीर येत्याक खंयच्या कडेन रावतात पेद्रू जाकोब आनी जुआंव तांकां गोत आसा जेजूक तंबू मारचो म्हूण सांगल्यार त्या तंबांत आपणाकी जागो आसतलो म्हूण तांकां कळीत आसलें देखून ते म्हणटात 3 तंबू मारया एक मोइजेक एक एलियाक आनी एक तुका त्या तंबांत आपणाकी जागो आसतलो म्हूण तांकां कळीत आसलें आनी त्या वेळार कुपांत तांकां धांपण घाल्ल्या वेळार एक ताळो तांकां आयकलो आनी तो ताळो जावन आसा हो म्हजो पूत हाका हांवें विंचून काडला ताका तुमी आयका हो म्हजो पूत ताका हांवें विंचून काडला ताका तुमी आयका माथेवाच्या वांजेलांत उतरां इल्लीशीं विंगड आसात तो म्हाका मानवला आनी उपरांत उतरां कितलें ताका तुमी आयका म्हणून असलींत उतरां मोगाच्या भाव भयणीनो जेजून जॉर्दान न्हंयत पवित्र स्नान खाण घेत आसतना जुआंव तावन थंय सावन थंयसर असलींत उतरां आमकां पळोवंक मेळटात हो म्हजो पूत म्हाका मोगा असो आनी म्हाका तो मानवला मार्काच्या आनी लुकाच्या वांजेलांत जेजूक ती उतरां आयकतात आनी माथेवाच्या वांजेलांत आमी पळयता हेरांक ती उतरां आयकतात आनी परत ते पोटी ताबोरगुड्यार रुपांतर जाल्ल्या वेळार देव हो संदेश थंयसर आसल्या पेद्रूक जुआंवक आनी जाकोबाक दिता आनी तांच्या मुखार सगळ्यांक दिता तो संदेश कितें म्हूण सांगल्यार हो म्हजो पूत तो म्हाका मानवला ताका हांवें विंचून काडला ताका तुमी आयका मोगाच्या भाव भयणीनो देव स्वता थंयसर ताबोरगुड्यार रुपांतर जाल्ल्या त्या घडितांत पेद्रू मुखांतर जाकोब आनी जुआंव मुखांतर हो संदेश दिता तो कितें म्हूण सांगल्यार येवंक आसतलो सोडवणदार होच जावन आसा आनी ताच्या मारिफात मनशाकुलाची सोडवण जावचें म्हणून ह्या मारिफात देव कळीत करता थंयसर आमी जेजूक आयकूंक जाय ह्या संवसारांत आमी जायते आयकता मनशांक पूण आमच्या जिणेंत सुरूतावन अखेर पर्यंत एकल्याक मात्र आमी आयकूंक जाय आनी तो जावन आसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त कित्याक ताका आमी आयकल्ल्या वेळार आमी केदाळाय धांटून पडना आमी केदाळाय सुकोवन पडना बगार सारक्या वाटेन आमी चलता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी सदांच जेजूक आयकूंक जाय कित्याक म्हळ्यार तो आमकां सारक्या वाटेन चलोवन मुखार व्हरता हो सर्गीचो वैभव पळोवन पेद्रू कितें म्हणलो संतोशान सोमी आमी 3 तंबू मारया हांगाच रावया ताका बारी खुशी जाली कित्याक म्हूण सांगल्यार थंयसर सकला वचून लोकांच्या गरजां पावोवची राटावळ ना आनी ताज्या उपरांत थंयसर खाणा जेवणाच्या वेवस्थेची राटावळ ना आनी तांब्या दिसपट्ट्या जिणेची खंत बेजार येना हांगासर आसल्यार भोव बरें सर्गीचो अनुभव वैभव हांगासर आसा गुड्या वयर थोडे फावटी आमी अशें थंय चिंता रे तरे गेल्ल्या वेळार मागण्या केल्ल्या वेळार हांगात रावल्यार बरें आसलें म्हणून फाटीं परत्यान घरा वचचें आनी ताज्या मागीर ती राटावळू जबाबदारी आसा आनी त्या मागीर इतर सबार संगती आसात आमकां खंत बेजार हाडचे मस्तू संगती आसात देखून पयस आमी हांगात रावल्यार बरें म्हणून आमकां भोगता थोडे फावटी पूण आमी आमच्या रेतेरेंत फाटीं वचोंक जाय कित्याक म्हळ्यार जो अनुभव आमी त्या रेतेरेंत जोडता गी तो अनुभव फाटीं वचून आमच्या रावच्या जाग्यार वस्ती करच्या जाग्यार वावर करच्या जाग्यार आमी तो जियोवन दाखोवंक आसा आमी कोणाचे शिसगी म्हणून देखून आमी संवसारांत पयस एकांतपणी जियोवंक बारी सुलाब पूण जेजून आमकां दाखोवन दिल्ली वाट दुसरीच जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो मागण्यांत देवाचो जोडलेलो तो अनुभव फाटीं आमी लोकां सांगाता वचोन जियोवंक आसा पेद्रून कितें केलें म्हूण सांगल्यार ताणें तें संवसाराचें राज ताबोरगुड्यार बांदूंक आनी थंयसरच रावोंक ताणें चिंतलें 3 तंबू मारया पूण जेजून कितें केलें तो ताबोरगुडो देंवन सकला आयलो मोगाच्या भाव भयणीनो तो ताबोरगुड्याचेर रावूं ना कित्याक म्हळ्यार ताबोरगुड्यार जाल्लो तो अनुभव आनी तें रुपांतर तें क्षणीक तें तात्कालीक सर्गेचो नीज वैभव
कसो मेळटा कसो जड येता तो धा बरगुड्यांतल्यान वचोन न्ही बगार आनीक दोंगर सोडून गेल्ले वरवीं मेळटा म्हूण जेजू दाखोवन दिता आनी तो जावन आसा कालवार दोंगर. सर्गावेची वाट धा बरगुड्यांतल्यान वचना बगार सर्गावेची वाट कालवार दोंगरा वयल्यान येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू ता बरगुडो देंवन सकला आयलो आनी ताज्या मागीर तो ताजी कुर्साची वाट चल्लो. कित्याक म्हळ्यार सर्गार वेची वाट पुनर्जिवांत पळोवन ते कालवार दोंगरा वयल्यान येता म्हणून जेजू दाखोवन दिता. पेद्रून चिंतिल्ले बरी संवसारांत हांव पयस वरे विंगड कंत बेजाराय नातलेल्या जाग्यार रावलेले वरवीं न्ही बगार मनशां सांगाता जिवन तांच्या गरजांक पावलेल्या वेळार मनशाच्या कश्टा दुखांत तांच्या जिणयेंत आमी भागीदार जाल्ल्या वेळार आमी जेजूच्या वाटेन चलता आनी सर्गींच्या राजा कुशीन चलता. ह्या गणिता वरवीं आमी हर एकल्यांनी रुपांतर जावंक आसा. आमी हर एकल्यांनी रुपांतर जावंक आसा. जेजू रुपांतर जालो आनी तेच प्रमाणे आमी हर एकल्यांनी रुपांतर जावंक आसा. कशें रुपांतर जावचें? आमी जेजूचें जिवीत पळयल्यार आमकां कळटा. तो ताबोरगुड्यांत सकला देंवन आयलो आनी तेच प्रमाणे आमी आमच्या पाटी वस्तेक आनी ताज्या मागीर आमच्या वावराक गेल्ल्या कडेन आमच्या कश्टां दुखांत देवाचेर विश्वास दवरन पेल्याच्या गरजेक आमी पावता आसतना आमचें रुपांतर जाता. हेरांचें रुपांतर आमी करूंक शकता. 2013 इसवी नोव्हेंबर आनी थंयसर वॅटिकनांत एक व्हड गडीत घडलें. 27 तारीखेर पापसाहेब फ्रांसीस तो लोकांक मेळोवंक येता आसतना वॅटिकन स्क्वेअरांत थंय तो सकला देवलो आनी ताणें वचून एका मनशाक ताणें पटलून धरलो. 1 मिनट बरो जाल्लें तें गडीत सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलें. पापसाहेब आमचो मुखेली वडील पवित्र सभेचो आनी तो मनीस ताचें नांव विन्सियो रिवा म्हणून 53 वर्सां प्राय ताका ते दाळा. आतां 60 वर्सां जालीं. त्या मनशाक पिडा आसली. ती पिडा कसली म्हळ्यार न्युरोफायब्रोमेटोसिस म्हणून. त्या मनशाचें सगळें रूप विद्रूप जाल्लें. कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांनी ताणें पड ताज्या आंगार तकले तावन पांयां पर्यंत. ताजी आंटी कितें म्हणटाली की म्हूण सांगल्यार तो सांजेर कामांतल्यान फाटी येता आसतना ताच्या वस्तुरा भितर रगत पाजरलेलें दिसता म्हणून. ताच्या आवयकी पिडा आसली मोरच्या पयलें. ताच्या भयणीकी सादारण माटार तीस पिडा आसली. न्युरोफायब्रोमेटोसिस आंगार ओडवड पड पडचें विद्रूप जावचें पळोवंक. आनी एक दीस तो बसार पॉयंट करन येता आसतना तो खाली आसलेल्या सिटीचेर बसोंक गेल्ल्या वेळार थंय आसलेल्या मनशान म्हळें पयसार हांगा तावन हांगा बसनाका म्हणून जोर करन ताका पाटी धरलो. आनी तो मनीस म्हणटा पत्रकारांनी ताज्या लागीं इंटरव्यू काण गेल्ल्या वेळार त्या दिसा म्हज्या आंगांत जोर शिरशिरालो रागाचो. ब्लड प्रेशर एकदम चडलें म्हजें. मस्तू राग आयलो म्हाका. कित्याक म्हळ्यार गेल्ल्या कडेन मनीस ताका तिरस्कार करतले. गेल्ल्या कडेन मनीस ताका तिरस्कार करतले. लागीं येवंक दिनातले ताका. आनी असलो एकलो मनीस थंयसर आयिल्ल्या वेळार पापसाहेबा पळोवच्या उद्देशान तो आयिल्लो. आनी पापसाहेबाक ताणें पळयलें मात न्ही पापसाहेबान ताका पटलून धरलो आनी ह्या मनशाचें रुपांतर जालें. सगळ्या संवसाराचेर मनशांनी ताका पळयलो. पापसाहेबान ताका पटलून धरलो आनी तो एकत्तपटी सेलेब्रिटी जालो. तो मनीस मेळो दिसता आनी तांबेर पड दिसता म्हणून पापसाहेब खाली ताका हात हालोवन गेल्लो जाल्यार पळोवन गेल्लो जाल्यार व्हडलें कांय घडतें ना. पूण पापसाहेबान एक व्हड मेट काडलें. व्हडलें मेट तें कितें म्हूण सांगल्यार ताणें सकडांकी हात हालयले वय पूण ह्या मनशाक वचून पटलून धरलो आनी त्या मनशाचें जिवीत रुपांतर जालें. सकड मनशान ताका स्विकार करूंक सुरू जालो. आनी तो फाटीं घरा येता आसतना तो म्हणटा कितें म्हूण सांगल्यार 10 वर्सां प्राय उणी जाल्ले बरी बगले म्हाका. 53 वर्सां आसल्याक 40 वर्सां जाल्ले बरी जालें गे ताका. तितलो संतोश ताका आयलो. ताच्या जिणेंत एका रितीचें रुपांतर आयलें. मोगाच्या भाव भयणीनो असलें रुपांतर
आम्ही हरी एकल्यानी ते बघूंक आसा आनी आनेकला ते हाडूंक आसा. त्या आनेकला ते हाडचे पयलें ते रुपांतर आमच्या भितर जावंक जाय. ते कितें म्हळ्यार गर्व वातावून आमी सुटका जोडलेल्या वेळार, राग वातावून आमी सुटका जोडलेल्या वेळार, स्वार्थ आमच्या तावन पयस काण उडयल्ल्या वेळार, द्वेष आमच्या तावन आमी भायर गेल्ल्या वेळार आनी आनेकल्याचो पेल्याचो हुस्को आमच्या थंय उब जाल्ल्या वेळार तो वळू आमचें रुपांतर जाता भितर. आनी रुपांतर जाल्यार आमी मनशां आनेकल्याचें जिवीत रुपांतर करूंक शकता. देखून आज जेजूच्या रुपांतरचे घडीत आमी नियाळटा आसतना सोमी जेजू आमच्या मोद्या आसा. ता बरगुड्यार रुपांतर जाल्लो त्या सोम्या लागीं आमी मागया आमच्या भितर रुपांतर जावंक, ताज्या गुणांनी आमी वाडोवंक, वायट गुणांतावन वायट सवयतावन सुटका जोडून नितळ जीण जियोंक, बरी जीण जियोंक, नितळ चिंतना, बरी उतरां आनी सेवेच्या करण्यांनी जियोवचें जिवीत जियोवंक सोम्या लागीं आमी मागया ह्या संदर्भाचेर. आनी ह्या वरवीं पयलें आमचें जिवीत रुपांतर करून घेवया आनी तशेंच दुसऱ्यांचें जिवीत आमी रुपांतर करून मुखार सरया. आनी ह्या वरवीं देवाचीं आशिर्वादां आमकां सदांच लाभतलीं आनी तशेंच देवाक मानवल्लीं मनशां जावन आमी जियोंक शकतले. हांव मोगाळ सोम्या जेजू रुपांतराच्या घडीत आमी नियाळ्ळें ह्या संदर्भाचेर आमी मागता सोम्या ता बरगुड्यार तूं रुपांतर जाल्ल्या वेळार बापाचो थाळो थंयसर आयकलो. हो म्हजो पूत ताका हांवें विंसून काडला, ताका तुमी आयका. सोम्या जेजू तुजी उतरां पवित्र पुस्तकांतावन आमी वाचता आसतना आनी आयकत आसतना आमी तुका आयकत हांव सोम्या. कोणी जर तर म्हजो पाटलाव करून खुशी व्हरता जाल्यार आपणाचो कुरीस उखलून घेवन दे आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दे. सोम्या जेजू ही तुजी उतरां आज आमी स्विकार करता आमच्या जिणयेंत आनी तशेंच आमच्या जिणयेंत आसलेले वायट सवयो आमी मोड उडोवंक खुशी व्हरता. आमच्या जिणयेंत आसलेले खोटेपण पयस करूंक आमी खुशी व्हरता. आमच्या जिणयेचो कुरीस उखल तुज्या फाटल्यान येजे जाल्यार खंडी जावनी हे अडकळी हे तर सगळे पयस आमी करूंक जाय आनी तो वळ मात्र तुज्या फाटल्यान येवंक आमी शकतले. हांव मोगाळ सोम्या जेजू हे सगळे वायट आमच्या जिणेंतले पयस करूंक आमकां तूं आदार दी सोम्या. आनी तेच प्रमाणे आमच्या भोंवतणी कश्टांत आसल्या मनशांच्या गरजांक पावलेल्या वरवीं तांचें जिवीत रुपांतर करूंक आमकां गरजाचो आदार दी सोम्या, कृपा दी सोम्या. तुजी बेसांव आमकां दी, आशिर्वाद आमकां दी. ह्या आराधनांत भाग घेतल्या हर एकल्यांकी तुज्या आशिर्वादांनी भर सोम्या जेजू. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो, आयच्या दिसाच्या त्या वांजेलाची निमाणे उतरां निजायकीतूं देवाचो पूत. त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन म्हणलें फकत उतरां, फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातलीं. सिनेगोगाचो अधिकारी म्हणालो, तुवें म्हज्या घरा भितर येवंक हांव योग्य न्ही, पूण तुवें एकच एक उतार सांगल्यार म्हजो साकोर बरो जातलो. आनी जेजू लाजराच्या मरणा वेळार तांच्या घरा मार्ता आनी मुरयेच्या घरा गेल्ल्या वेळार मार्तान म्हणलें उतरां, सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नातलो, पूण आतां जाल्यार देवा लागचें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. आनी तिणें फुडें म्हणलें उतरां, वय सोम्या संवसारांत येवंक आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुंच म्हूण हांव सत मानतां. तुंच देवाचो क्रिस्त म्हूण हांव सत मानतां. त्या कोडकारान म्हणलें उतरां, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव. त्या कुरड्यान म्हणलें उतरां, कोडकारांनी म्हणलें उतरां, तुका खुशी आसा जाल्यार आमकां नितळ करूंक साध्य आसा. वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या सोम्याक असाध्य म्हणलें खंयचें ना. तो निजायकी देवाचो क्रिस्त, देवाचो पूत, ताका असाध्य म्हणलें खंयचें ना. तर सिसांनी मागलेल्या वरी आमी मागया, सडय आमचो भावार्थ, सडय आमचो भावार्थ त्या सोम्या कडेन आमी मागया.
आनी आमचो भावार्थ सोडोंक मोगाचे न्हू पवित्र आत्म्याची गरज आमकां आसा. आमकांच पवित्र आत्म्याच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. तेसीच जेजूच्या मरणा उपरांत सेनेकलान भितर आसले पवित्र आत्म्याचें येणें जालें, धैर्यान भरलें, दारां उक्तीं जालीं, भावार्थान घट जालें आनी वचून जेजू क्रिस्ताक परगट केलें. जेजू क्रिस्ताक तांणी साक्ष दिली. आज आमी आमचो भावार्थ सडय म्हण सोम्या कडेन आमी मागया मोगाचे न्हू. कश्टा वेळा दुखा वेळा प्रत्येक जावन आयच्या ह्या परिस्थितींत ही कोरोना म्हणली पिडा विस्तारून आसल्या वेळार आमी कंगाल जावचे नाका, देदस्प जावचे नाका. आमची पातयेनी ह्या सोम्याचेर आमचो हात धरून तो चलयता त्या सोम्याचेर. त्या देखून आज सोम्या कडेन आमी मागया. सोम्या सडय आमचो भावा. त्या देखून आज आमची सक्कड तेसावां मागणी सोम्याच्या पांयांतळ आमी सडय समर्पण करया. सोम्याचेर आमी पातयेनी दवरया. सोम्याचेर आमी विश्वास दवरया. त्या सिनेगोगाच्या अधिकारान म्हणली सोम्या तूं म्हज्या घरा भितर रिगोंक हांव योग्य न्ही, पूण तुजें एकच उतार पुरो म्हाका म्हजो साकर बरो जातलो. वय मोगाच्या भावा आनी भयणी, त्या सोम्यान एक कुशी वेल्यार, सोम्यान एक उतार सांगल्यार सक्कड संगते साध्य. त्या देखून आमचो भावार्थ आमी घट करूंक जाय. आमचे पातयेनी आमी घट करूंक जाय. त्या देखून सोम्या कडेन म्हणया सोम्या सडय म्हजो भावार्थ, सडय म्हजी पातयेनी. आनी त्या देखून सक्कड मागणी त्या सभा सगळ्या संवसाराक पवित्र सभेक आमच्या कुटुंबाक विशेष तरान परगांवांत वावुरतल्या आमच्या भावंडांक, आमच्या घरा आसलेल्या आमच्या भुरग्या वेळांक, प्रायवंतांक, मालगड्यांक सगळ्यांक सोम्याच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. सोमी आमकां राखता, सोमी आमकां सांबाळटा, सोम्याची कृपा आमकां पुरो म्हणून आमकां भोगल्यार पुरो. आनी त्या देखून असलो भावार्थ असली पातयेनी आमकां आसल्या पुरो. आनी त्या देखून सोम्याचे कडेन आमी मागया सोम्या सडय आमचो भावार्थ. तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर ओत, तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर फाटय आनी त्या मारिफात आमचो भावार्थ थीर कर, दृढ कर म्हूण आमी सोम्या कडेन मागया. उबे रावून आमचे हात दोनी सोम्या मुखार उबान दन मोगाचे न्हू विस्तारून सोम्या मुखार सोम्याच्या त्या पवित्र आत्म्याक आमी मागया. आमचो भावार्थांत आमी घट जावच्याक, आमचो भावार्थ थीर जावच्याक आनी त्या मारिफात सोम्यान आमकां सांबाळच्याक, आमची जिवी सोलोवन व्हरच्याक. सोमी आमच्या सांगात आसा म्हणल्या त्या धैर्यान आमी फुडें वयच्याक, आमच्या भावार्थाक आमी साक्ष जावच्याक. सोम्या त्या पवित्र आत्म्याक आमचेर वोत म्हूण त्या सोम्या कडेन आमी मागया मोगाचे न्हू. दैवीक देण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. ते लावन जेजूच्या दैवीक मोगा आमकां तूं रुपीत कर, आमकां तूं रुपीत कर. या घडी आमचे कष्ट दुख बेजाराय पिडा शिडा सगळे सोम्याचेर फातयेवन सोम्याच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आमचो भावार्थ सोम्या सडय थीर कर म्हूण त्या सोम्या कडेन आमी मागया मोगाचे न्हू. दुकुल्ली मोना राखून आसा, गायेली काळजां आशेवन आसा. मोगाऊच्यान तुज्या तियास गुण कर, संतोषान भरून जिणे पावन तूं कर. मोगाऊच्यान तुज्या तियास गुण कर, संतोषान भरून जिणे पावन तूं कर. दैवीक देण्याच्या पवित्र Holy Spirit, come upon each and every one of us. Touch and heal us. ये पवित्र आत्म्या ये देव आमकां गुण कर, आपोड, धैर्य दी. आमचो भावार्थ घट कर पवित्र आत्म्या. भावार्थान आमकां थीर कर. Touch Lord through your Spirit. Touch Jesus. Touch Lord. Anoint Lord through your Spirit. Anoint each and every one of us, Lord, through your Holy Spirit. Pour out your Spirit, Jesus. Pour out your Spirit, Jesus. ये पवित्र आत्म्या अभिषेक कर आमकां, अभिषेक कर पवित्र आत्म्या. तुझे सत्तेन आमकां बस, तुझे सत्तेन आमकां बर पवित्र. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. हर घान तुका सुम्या, होकळाक तुका सुम्या, जेसू तुझ्या हातम्या खातीर. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्यान सुम्याचे आशीर्वाद जोडूं
आमी तयार जावन गवया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतान. येत्या Sacramento, sustainamat coruia, purvilatia rupa boca, nobioriti atatnia. Walas ani stuti sa potwi mahima sasna ekastayan hasita Spirita sama sami navarta. प्रार्थुया ये देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून सबळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेरा मान करूंक आमकां दायन फावो खन. प्रत्येक जावं सोमयाचो प्रकाश आमचेर फांगून आमच्या जिविताचेर रुपांतर जावं आमच्या चिन्नान करण्यांनी आमी थीर रावों घट रावों. प्रत्येक जावन आमचो भावार्थ थीर रावों थीर दवरून सोमयाचेर विश्वास दवरून जियोंक आमकां कृपा दी. जो जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना. Amen.